खूब वर्सां जाली हे ओल्ड बोरी ब्रिज आनी एक वॉटर ब्रिज हे उदकान आशिल्ले आनी खंय तरी आमचे जे एसी आतां आमचे साधनाबाई जी आसा अलॉंग विथ कॉन्ट्रॅक्टर आमी एक निश्चय घेतलो की हे काडपाक जाय आनी आज हे स्ट्रक्चर काडून असो टेंडर केलो की ते आनी आमकां परतून आमी सेल करपाचें ना म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर भितर टेंडर काडून L1 मॉडेलान घातले की स्ट्रक्चर काडपाचें तेणी विकपाचें आनी आमकां कितलो खर्च दिवपाक जाय ते आमी दिता म्हूण तशें आमी टेंडर काडलेलो आनी आज आमी सक्सेसफुली हे दोनूय ब्रिज ते कितलीच वर्सां काडूं शकूना अंडर द गायडन्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमी दोनूय ब्रिज अंडर द गायडन्स आनी सगळे एफर्ट्स ऑफ आतां एसी आमची साधनाबाई तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी तेंचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी तेंची एंटायर टीम हे आमी काडलेले आसा आज हे प्रिलिमिनरी इन्स्पेक्शन दवरलेलें कित्याक हांव पळयतालो तुमी पळयतले हांगा दोन स्ट्रक्चर हे सायडीन आनी ते सायडीन इट वॉज बिल्ड रिकन्स्ट्रक्टेड बाय रिचर्डसन आनी कोण तरी बॉम्बेचे पार्टी 1963 आफ्टर द पोर्चुगीज वेन दे वे लिव्हिंग बॉम्बार्डेड द ब्रिजीस आनी डिस्ट्रॉय करून गेले आनी तेन्ना भारत सरकारान 1963 हो टेम्पररी रिहेबिलिटेशन ब्रिज केल्ले नंतर म्हणून आमचे न्यू ब्रिज बांदले आनी आतां आनीक न्यू ब्रिज बांदता पूण हेका हो नॅविगेशन चॅनलान सदांच प्रॉब्लम आसतले फिशरमॅन बाकीचे लोक जे न यूज करताले ते केन्ना भंयान वयल्यान पडटलो हो भंय आसतालो हांव साधनाबाई आनी तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराक आनी बाकीच्यांक थँक्यू म्हणटा आनी सोमाराक आमी अडेचांक हांगा सोनर टेस्ट दवरला म्हणजे खऱ्यांनी कॉन्ट्रॅक्टरान काम केला वा ना म्हणजे भितरल्यान फावंडेशन काडला काय ना आतां तितून दोन गोश्टी आहा एक जी गोष्ट आसा ती रोड ब्रिज जो आसा तेजे एंटायर काडला हितून थोडेशे गोश्टी फिशरमॅन कितें दवरता म्हणून त्यामुळे तेय आनी आमी काडपाचें निश्चय घेतला कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरां उदकान आसपाक जायना सो तेय आमी काडटले आनी तशेंच आमचे जे वॉटर ब्रिज आशिल्ली तेका पायलींग आसा पोंदच्यान ते काडपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता पूण तेका रावंड पेंट मारून तेका बोयोय घातलेले आसा काडपाक सो आतां 100% कॉन्ट्रॅक्टरचें काम जे जाल्लें आसा तितून भितर कन्फर्मेशन आज म्हाका सोमाराक सोनार दवरला भितर अंडर वॉटर तेजे टेस्टिंग करपाक की उरला काय ब्रिजीचे कितें आनी कितें आसा जाल्यार लोखंड ते आमी सोमाराक करतले आज तुमकां आपोवपाचें कारण इतलेंच की इतले वर्सां हेजेर डेंजरस हो विशय सदांच जातालो पूण कोणें फुडाकार घेवन करूं ना पूण खंय तरी म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोदाक सांगतरी सीएमाक सांगतरी इनिशिएटीव घेवन बाय साधनान आनी तेजे टिमीक आनी विथ द हेल्प ऑफ कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी जे लागता तांकां सगळ्यांक घेवन टेंडर काडून कॉन्ट्रॅक्टर रेडी करून आज शिरोडकर बाबान ते काडलेले आसा अशें आमी गोंयान दुसरे खंय ब्रिजीस जे डेंजरस जशें म्हज्या मतदारसंघात सावर्डे आनीक ब्रिज आसा फाटीं असोच अपघात जाल्लो तोय आतां विथ द सक्सेस ऑफ दीस आमी ती ब्रिज आतां काडपाचे प्रयत्न करतले आमी ती ब्रिज आतां काडपाचे प्रयत्न करतले अशें करून बाकीचे गोंयान आनी खंय जर ब्रिजीस अशे लोखंडाचे ब्रिज ऑर ब्रिजीस वीच आर नॉट यूज आनी डेंजरस सिट्युएशन आसा हेजेर लक्ष घालून आमी म्हणटू घालताच थंयसर लोकांक चड खबर आसता जाग्याचे तर तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका सांगचें अशी हांव लोकांक विनंती करता आनी हे फुडें जें काम आमी केल्लें आसा आय थँक साधनाबाई आनी टीम अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक कोण फुडारकार घेवन आसलो काम करपाक खूब वर्सां हांव पळयतालो की इवन हांव एसेंब्लीन कितलीं वर्सां जालीं आसा हो टॉपीक येतालो पूण आज सक्सेसफुली आमी हे काडलेलें आसा आनी एक गोश्ट जी नेगेटिव्ह आतां मायनींग खंय तरी चालू जातलें अशें म्हाका दिसता सीएम आतां आयताराक तांकां LOI साखळी दिवपाचें आहा लेटर ऑफ इंटेंट जे फोर सक्सेसफूल बिडर जाले तांकां दिवपाचें आहा सो इमिजिएटली EC करून रोखडेंच मायनींग चालू जातलें सो हो नॅविगेशन चॅनल तेजे खातीर ओपन केल्लो आसा आनी फुडें मागीर बार्जींग त्रास जाता कित्याक रेप्रेझेंटेशनां खूब येतालीं एज एनवायरमेंट मिनिस्टर काडूंक शकनासलो PWD मिनिस्टर जालो तेन्ना हातीन घेतले आनी आमी हें काम फुडें घेतलेलें आसा कॉन्ट्रॅक्ट काडून L1 बिडर इट वॉज नॉट नॉमिनेशन बेसीस इट वॉज बिल्ड ऑन अ टेंडर आनी L1 कोण आशिल्लो लोवस्ट बिडर जे काडपाचो खर्च आसा तेणी बीड करून आमी ताका दिल्ले आसा सो म्हाका दिसता हे गोश्टी फुडें वयता तेन्ना हेजे एंटायर फोटोग्राफ्स म्हाजे कडेन आसा स्ट्रक्चरल जे सगळ्यो गोश्टी आशिल्ल्यो हे काडून हे काम करपाचे हेतू आमी हातीन घेतलेले आसा हे स्ट्रक्चर तुम्ही पळयता कशें आशिल्लें पयलीं आनी आज ते कांय आमकां फाटल्यान दिश्टी पडना सो हांव इतलेंच मागता की ज्यो गोश्टी आज आमी करूं शकले विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑनरेबल CM आमी केले कॉन्ट्रॅक्टर बरो आशिल्ले तेणेय केले एक हांगा इन्सिडंट जाल्लो तेन्ना बिफोर स्टार्टींग द वर्क की दोग तीग जाण अननेसेसरी म्हणजे कितें जालें आमी तें काम चालू करूंकच नाशिल्लें
तेन्ना कितें तरी ते लोक हांगा ट्युरिस्ट येताले आनी ते बॅरिकेडीक मातशें हांवें ताका रिक्वेस्ट केलो की तेजो एलवान जाल्लो तेन्ना पूण वखदां इश्यू करून नासली आनी तो बॅरिकेड करता तेन्ना कोण तरी मातशें हें जालें पूण एनी हांव ते आमचे तो टायम बरो नाशिल्लो आनी कितें सांगता ताका वचून पूण मेन म्हणटा तो आतां हेजेर खातीर कितें करपाचें कित्याक हो स्ट्रक्चर एक मॉन्युमेंट कसो आमकां आसा दोनी सायडीन आनी हांव फाटीं रोहन बाबाक रिक्वेस्ट केलो की वी शूड मेक इट अ ट्युरिस्टीक स्पॉट जागे आमचे PWDचे कित्याक एक्वायर केल्लो रस्तो आसतलो तेन्ना बिफोर हांगा टेनन्सी 1972 लागला आनी ब्रीज बांदलेले पयलींचे दुसऱ्याच्या जाग्यार बांदूंक शकना सो गव्हर्मेंटान तेन्ना एक्वायर केल्लो असो पुर्तुगेजान कितें केलें आसतलें आनी जागे आसतले सो हांगा दोनी आमी वे थिंकींग ऑफ ब्रिंगींग मेमरीज बॅक की हे गोश्टी जे अजुनूय पार्टी आसा हांवें तुमकां दाखयल्या ही पार्टी अजुनूय आसा ते सायडीन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज 1963 आनी इट इज अ मोमेंट ऑफ आमचे जे 60 वर्सां आमी आज सेलिब्रेट करता गोंयची लिबरेशन आनी हितून भितर आमची असेंब्ली आतां 60 वर्सां जाली म्हणजे हे हांव सांगपाक कितें सोदता की हेजे मेमरीज दवरपाक जाय पुर्तुगेज जेन्ना वयताले ब्लास्ट करून गेले ब्लीज तेन्ना टेम्पररी ब्रिज रेनोवेट केले 1963 आनी तेन्ना मागीर ते लायफ काबार जालो सो हे खंय तरी हे मॉन्युमेंट उरपाक जाय लोकांक जे हांगा पुर्तुगेज शासकान जुल्म केल्लो हो एक तितू भितर एक म्हाका दिसता गजाल जावन आसा की वयता तेन्ना ते ब्रिज ब्लास्ट करून गेल्लो आनी दीस इज वेर आय रिक्वेस्टेड रोहन बाब हांव CMाक सांगून हे आमी वील हँड ओवर टू टुरिजम टू सी दॅट दीस बिकम्स पार्ट ऑफ अ मॉन्युमेंट टू ब्रिंग टुरिस्ट एट्रॅक्शन टू शो आनी जर ताका कितें करपाक टुरिजम ते करूंक शकतले वी वील हँड इट ओवर टू टुरिजम